इंजेक्शन फायल केल्ले आज आनी तांचे इंजेक्शन आज रिजेक्ट केला. कोर्टान सांगलें दॅट रुल्स कॅनॉट बी स्टेड म्हणून. तांकां जर स्टे दित जाल्यार इंजेक्शन दित जाल्यार ते रुल्स वील बी स्टेड. तांणी परमिशन घेवचें पडटलें रायट ऑफ वे. ते रुल्स नोटिफाय जाल्या बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. प्लस तांणी लायसन तांणी ताका तो एडवोकेट तांचो मागतालो. बट हायकोर्ट हॅज सेड दॅट इट इज लुकींग शॅबी आनी ऑल पणजे शॅबी दिसता आनी मागीर ते केबल कोणाक हें करता. सो दे हॅव सेड दॅट वी कॅनॉट गिव इंजेक्शन एंड ऑल दोज केबल शूड बी रिमूव्ड. एंड तूं एप्लिकेशन कर म्हणून म्हजे कडेन आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. इफ दे वील सी द फिजिबिलिटी एंड दे वील गिव यू इफ दे कॅन गिव. आवर एजी आर्ग्यूड दॅट स्टेबिलिटी ना पोलाक आमकां पयशे दिवंक ना. 2020तल्यान आमकां एक पयसो घेवंक ना आनी ती एकूय एप्लिकेशन सारकें ना आनी दे इट एज पर 8.7 एंड ऑल द एप्लिकेशन हॅज नॉट बीन ट्रान्सफर्ड टू मी बाय द IT डिपार्टमेंट. बट IT डिपार्टमेंटाकूय तांची एप्लिकेशनां सारकीं ना. सो ताका इट इज आमचें ताचें इंजेक्शन हें जालां. वी आर फ्री टू कट. आता 1 तारखेर तुम्ही कट 1 तारखेच्यान इट वील डिपेंड दॅट आवर चीफ इंजिनियर वॉट इट इज आनी कितें तो सांगता तशें आमी करता. पूण तो जो प्रोसेस हायकोर्टान सांगला ताका इट इज अ लेंथी प्रोसेस की तुम्ही एप्लिकेशन करतले आनी मागीर तांकां जें कितें मेळटलें तो पर्यंत जर तुमी केबल कट केलो जाल्यार ज्यो इंटरनेट सेवा आसा ज्यो सेवा आसा तांकां परिणाम ऑलरेडी जाला. पण म्हणजे फुकट दिवप म्हणटा तुमी आमी फुकट दिता तशें कांय ना. तांचे आमकां पे करूंक जाय न्हय. हे आतां केन्नाच्यान चल्लेले. हे 2022 2023 तुमी जाल्ले कित्याक घेवंक ना. पूण तो ते प्रायवेट ऑपरेटर्स आतां ते गव्हर्मेंट केबला वयल्यानूय प्रायवेट ऑपरेटर्स दिता आनी कितें दिता देर इज अ बीग हिस्ट्री इन दॅट ऑल्सो. ते ताणें पळोवंक जाय न्हय. बरें आतां आज केबल ऑपरेटर गेले हे खंय गेल्ले तुजे OFC वाले कोण वचूंक ना. ते खंय गेले इंटरनेट वाले. तांकां जर इतले वाय दे हॅव नॉट अप्रोच. पूण ज्यांनी पे केला त्यांचे तुम्ही कोणें पे केल्या कोणाच करूंक ना. कोणें पे करूंक ना सर. हांव तुमकां परते परते सांगता. आनी इट इज अ कॉल टू बी टेकन बाय द गव्हर्मेंट. ते कितें आतां 1 तारखेक आमकां कर म्हणलें करतले नाजाल्यार तांचे जर कितें आसा जाल्यार आमी कितें करतले. आमकां जर सांगलें कट कर आमी करप. आतां हायकोर्टान सांगलें हायकोर्ट हॅज गिवन ऑर्डर इन आवर फेवर दॅट टू कट कर आनी ते दे हॅव नॉट आज तांणी इंजेक्शन दिवंक ना. वयल्यान सांगलें वी कॅनॉट बी अ पार्ट ऑफ इलिगिलिटी. सो तांचे जर आसा जाल्यार ताणें आमकां हें करपाचें न्ही. तुमी कट एकूय येवंक जाय. ताणें कांयच हें करूंक ना. तांचे कडेन ते GIS मॅपींग हें ते म्हजे कडेन येवंक जाय न्ही. 8.7 प्रमाणे एप्लिकेशन म्हजे कडेन येवंक जाय. IT डिपार्टमेंटान म्हजे हे आमची सेपरेट प्रोसेस आमकां धाडटलें तें एप्लिकेशन येतकूच मागीर हांव ती स्टेबिलिटी ते खंयचे आहा ते चॅक करतलो आनी वी हॅव टू कीप. आतां तांकां जर तशें कोणाक या आनी कितें आसा तें आमी कितें आमकां गव्हर्मेंट कितें सांगता तें आमी करता. आमकां जर सांगलें करनाका आमी करचें न्हय. आमकां कर म्हणून सांगलें वी आर बाउंड टू डू. इफ दे टेल अस नॉट टू डू तांणी जर सांगलें करनाका आमी करचें न्हय. केला वी वॉन्ट टू अर्न रेवेन्यू. तांकां नाका कोणाक हें आसा जाल्यार वी कॅनॉट डू एनीथींग. आमी आमचें काम केलां. लायफाचें जें हे तांणी सांगलें डिसमीस करता म्हणून पेटिशन बिकॉज इट हॅज बिकम इनफॉर्च्युअस. तितून केबल ऑपरेटर बरें आतां तांकां केबल ऑपरेटरांक सांगलां इंडिविज्युअली येवचें पडटलें. हे अशें सगळे केबल कित्याक प्रत्येकाचो रायट ऑफ वे प्रत्येकाचे सेपरेट थोड्यांचे अंडरग्रावंड खंयचे ओवरहेड आहा कोणाक तांकां स्वताकूच खबर ना. सो दे हॅव टू मेक ताणें सांगलां यू मेक एन एप्लिकेशन टू आमकां रिप्रेझेंटेशन कर म्हणून. देन चीफ इंजिनियर वील कन्सिडर. रिप्रेझेंटेशन करना ते कन्सिडर करचें ना. आनी AG हॅज आर्ग्यूड व्हेरी नायसली आनी AGन सामकेंच तांकां हें केलें कांयच ना. सो तांकां कितले मागून सुद्दां तांकां इंजेक्शन दिवंक ना. दे डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट. करेक्ट न्ही. कित्याक तुजे कडेन परमिशनच ना तूं कशें घालता. बरें तांकां आनी कितें सांगलें हे केबल काड आनी तुजे केबल बाबा कशें स्टार केबल नाल्यार CV केबल नाल्यार तशें नांवां घाल आनी घाल कशें कळपाचें. हे केबल काड तूं हें कर. तुका खंयच्या खंयच्या पोला वयल्यान आमकां दाखय. आमचे सर्वे घे. आमी सर्वे करता स्टेबिलिटी दिता तुका आमकां हें घालत जाल्यार फाल्यां परते सेम इट इज न्हय. आनी 2020तल्यान आमकां लॉसीस हे. कोण मेर करतले ना जाल्यार आमकां जर पळय इफ दे टेल अस गव्हर्मेंट टेल अस काडपाक आमी काडटले नाका सांगलें. कितले जाण चालू आशिल्ले कारवाई करपा पात्रांव कांयच ना न्ही आमचे कडेन. कारवाई करपाक तुवें एप्लाय तरी तूं इल्लिगल आहा जाल्यार कितें कारवाई कर. तूंच सांग म्हाका तूं इल्लिगल तूं लिगल आसा जाल्यार म्हाका यो म्हाजे कडेन एप्लिकेशन घे म्हजे कडल्यान NOC घे वच न्ही. तें कितें तरी कर. तूं नाच जाल्यार कोणा आनी अंडरग्रावंड करत जाल्यार ओवरहेड कशें दिवप. तें बुरशें दिसता मरे. बरें ते झाडाक लायल्या ते केबल तो झाडा बरोबर तो खामो येतल्यान मारतले लोक. उजो लागपाक केबलाक लागून आनी कितें म्हापशान उजो लागलेलो पळय. आतां कोणाक शॉक आयलो कोणाची TV गेलो कितें करता.
सो एट दीस टील फर्स्ट वील आय डोंट नो वॉट दे वील टेक द डिसिजन. आमचो चीफ इंजिनियर ऑनरेबल हायकोर्टाचे ऑर्डर पळयतलो आनी डिसिजन